presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bhosle, above Cafe Bhosle, near National Theatre, Panaji, Goa. नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. तेजपालाक जामीन अर्जाचेर अंतरीम थाकाय दिवंक हायकोर्टाचो न्हयकार. तेजपाल म्हणटा ताचे आड सुडाचें राजकारण. सीसीटीव्ही फुटेज पळयल्यार जातलें स्पश्ट. सुनावणी 4 मार्चाक. दिग्विजय सिंगाक काँग्रेसींतली केस्तांवां निस्तारता म्हळ्यार जावं येता नाका शेवट. दिग्विजय सिंग येता बुधवारा गोंयांत. विरोधी पक्ष फुडारी, प्रदेशाध्यक्ष दोगांचीय तोंडां दोन वटेन. तेलंगण विधेयक लोकसभेत गोंधळातूच पास. आंध्राचो मुख्यमंत्री राजीनाम्याचे तयारीत. आंध्र बंदाचो जगन रेड्डीचो उलो. बिल राज्यसभेत पास जाल्यारूच तेलंगणाचो मार्ग मेकळो. गोंय मेडिकल कॉलेजीत कार्डिओव्हॅस्क्युलर सुपर स्पेशालिटी विभाग सुरू. सरकारान नेमले खासा दोतोर. काळजाचे दुयेंतीचेर आता मेडिकलांत उपचार. खबरो विस्तारान. तेजपालाक जामीन अर्जाचेर कसलीच अंतरीम थाकाय दिवंक हायकोर्टान न्हयकार दिलो. आपले आड सुडाचें राजकारण चल्लां म्हूण दावो करून तरुण तेजपालान हॉटेलांतली सीसीटीव्ही फुटेज तपासून पळोवची म्हूण मागला. मंगळारा हायकोर्टात आयिल्लो तेन्ना ताका मिडियान धरलो. सत्र न्यायालयान जमीन न्हयकारल्यान तेजपाल हायकोर्टात गेला. ताचे आड क्रायम ब्रांचीन आरोपपत्र घाल्ल्यान जामीन अर्जात तेजपालाक कांयच दुरुस्त्यो करच्यो पडटल्यो. 30 नोव्हेंबरा सावन तो कादयेत आसा. ताच्या अर्जाचेर आतां 4 मार्चाक सुनावणी जातली. Sir, how do you respond to the allegation? The charge sheet is political vendetta. It is nothing else. Tarun, ask for the CCTV footage. Ask them for the CCTV footage, and everything will be clear. लैंगिक अत्याचाराचे केशीन तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाच्या जामीन अर्जाचेर मंगळारा हायकोर्टान सुनावणी जाली. हायकोर्टान तेजपालाक कसलीच अंतरीम थाकाय दिवंक ना. तेजपालान हायकोर्टान जामीन अर्ज घाले उपरांत क्रायम ब्रांचीन ताचे आड आरोपपत्र घाला. सोमारा क्रायम ब्रांचीन सुमार 2700 पानांचे आरोपपत्र घाले. तातूंत पुलिसांनी 152 साक्षीदारांक जोडल्यात. तेजपालाचे अर्जा उपरांत आरोपपत्र घाल्ल्यान आतां परिस्थिती बदलल्या. ताका लागून तेजपालाक ताचे जामीन अर्जान आतां कांय डॉक्युमेंट जोडचे पडटले. घडये जामिना खातीर परत ट्रायल कोर्टा मुखार वचचो पडटलो. हाका लागून तेजपालाचे जामीन अर्जाचेर हायकोर्टान आतां फुडली सुनावणी 4 मार्चाक जातली. तेजपाल म्हणटा हे सगळे ताचे आड राजकी कारस्थान. आपल्याक फसयला असो आरोप तरुण तेजपालान केलो. हॉटेलांतली सीसीटीव्ही फुटेज पळयात. सगळे कितें ते स्पश्ट जातले असो दावो तेजपालान हायकोर्टा भायर मिडियान ताका आडायलो तेन्ना केलो. Sir, how do you respond to the allegation? The charge sheet is political vendetta. It is nothing else. Tarun, ask for the CCTV footage. Ask them for the CCTV footage, and everything will be clear. 4 मार्च मेरेन तेजपालाक कसलीच अंतरीम थाकाय हायकोर्टान दिल्ली ना. ताचे आड आरोपपत्र घाल्ल्यान हायकोर्टच ताचो अर्ज आयकून घेता काय ताका परत ट्रायल कोर्टान धाडटा ते 4 मार्चाकच स्पश्ट जातले. मात तेजपाल सुडाच्या राजकारणाचो मुद्दो लावन धरपाचे तयारेन आसा. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी तुळशीदास च्यारी. दिग्विजय सिंगाक काँग्रेसींतली केस्तांवां निस्तारता म्हळ्यार बरीच कास्तीक जावपाची आसा. प्रदेश काँग्रेस समिती आनी विधिमंडळ गटाचें सद्याक कशेंच जुळना. विरोधी पक्ष फुडारी राणे आनी प्रदेशाध्यक्ष जॉन दोगूय फुडारी आनी आमदार कार्यकर्ते आपापल्या फुडाऱ्यांची तोंडां पळोवंक तयार नात. इतली परिस्थिती वायट जाल्या. बुधवारा काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंग गोंयांत पावता. ताचे फुडें बरोच ड्रामा करपाची तयारी दोनूय गटांनी चलयल्या. पळयात रिपोर्ट.
आता तुम्ही एकठांय येवंक शकना जाल्यार केन्नाच येवंक पावचे ना. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंगान दिल्ली सावन गोंयच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांक ही शिटकावणी दिल्या. लोकसभा वेंचणुकेक फकत 2 म्हयने उरल्यात आनी गोंयान काँग्रेस पक्ष विरोधी पक्ष म्हूण सारके काम करना. पक्षांतल्या सगळ्या गटांक दिग्विजय सिंग गोंयान बुधवारा आनी बिरेस्तारा मेळटलो. दनपारां 2 वरांचेर पावतलो गोंयान. कार्यकारी समिती बरोबर बुधवारा 3 बसका. काँग्रेस विधिमंडळ गट आनी आदल्या आमदारां बरोबर बुधवारा 4 बसका. काँग्रेस प्रदेश समितीच्या वांगड्या बरोबर बिरेस्तारा सकाळी 10 वरांचेर बसका. ह्या बसकांचो वेळ थारोवपा वेल्यान CLP आनी GPCC मदीं मातूय समन्वय ना. दोगांकय एकाच वेळार बसका जाल्ली जाय आशिल्ली. निमणे मंगळारा राती उसरा ताचेर उपाय काडलो. दिग्विजय सिंगाची गोंय भेट कित्या खातीर ताचे विशीं सुत्रांनी दिली ती म्हायती अशी. काँग्रेस पक्ष आनी विधिमंडळ गटां मदीं समन्वय हाडप. प्रताप सिंग राणे आनी जॉन फर्नांडिसा मदीं समन्वय हाडप. CLPचे फुडारपणाचेर आमदारांच्यो कागाळी आयकतलो. GPCCचे फुडारपणाचो प्रस्न सोडोवंक GPCCचे वांगड्या बरोबर चर्चा. पक्ष आनी विधिमंडळ फुडाऱ्यां मदीं संवाद जावचो म्हूण वेवस्था करप. लोकसभा वेंचणुके वेळार काँग्रेसीन एकचार हाडून दाखोवपाचो यत्न. लोकसभा वेंचणुकेचो उमेदवार थारावंक दिग्विजय सिंगाची ही बसका आसूंक जाय आशिल्ली. पूण पक्षां मदलो वाद सोडोवपाचें आव्हान सध्या दिग्विजय सिंगा मुखार आसा. ताका लागून काँग्रेसीचे कांय फुडारी बेजार जाल्यात. दिल्लींतली सुत्रां सांगतात ते प्रमाण लोकसभा वेंचणुकेची उत्तर गोंयची तिकेट राष्ट्रवादी काँग्रेसीक. विष्णू वाघ उमेदवार जावपाची शक्यताय. रमाकांत खलपय आसा रेसीन. दक्षिण गोंयच्या उमेदवारा विशीं दुबाव. लुईझीन फालेर दक्षिणेंतले रेसीन मुखार. सार्दीन कितें करतलो ताचे वेल्यान पक्षाक हुस्को. ही सगळी कोफुसांवां सोडयता म्हणल्यार दिग्विजय सिंगाची बरीच कास्तीक जावपाची आसा. ही ताच्या राजकीय अणभवाची खरी परीक्षा. सध्या दिल्ली तेलंगणाचे कोफुसां उपराशिल्ल्यान दिग्विजय सिंगाच्या ह्या वेळापत्रकान ऐन वेळार बदल जावपाची शक्यताय न्हयकारूं नजो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांतल्या कार्डिओव्हॅस्क्युलर सुपर स्पेशालिटी विभागाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मंगळारा उक्तावण केले. ह्या विभागात आता काळजाच्या दुयेंतींचेर उपचार करतले. त्या खातीर सरकारान खासा दोतोर नेमल्यात. काळजाच्या दुयेंतींक ह्या मुखार गोंया भायर वचचें पडचें ना. गोंय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांतल्या कॅथ लॅबाचे मंगळारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तावण केलें. कॅथ लॅबान सॅबोटेज जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान खासा जतनाय घेवपाची सुचोवणी पर्रीकारान केली. Here the sabotage will not come from the internal. There can be sabotages from external. The moment you start doing operating, some people will lose business. And unluckily, medicine has been infested with malpractices to such a large extent that you may have those who are surviving on additional secretary, those who are surviving on Mediclaim of the additional secretary has may all ensure that your cath lab is sabotage. So be careful, have a proper people place, have a proper identity. I hope you have put up those card system to enter the cath lab. कॅथ लॅब सुविधा गोंयांत सुरू जाल्ल्यान गरीबांतल्या गरीब लोकांक लाव जातलो अशें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगलें. There are people in this state who do not try, who cannot afford to do even this. And त्यामुळे even before getting the Mediclaim, they die off. साधारण जे Mediclaim बेनिफिट घेतात किंवा मेडिकल रिइंबर्समेंटाचो बेनिफिट घेतात ताच्या परस जास्त लोक मेडिक्लेमांक पावच्या पयलींच हार्ट एलमेंटान गोंयांत वतात. स्टुडंटा खातीर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. आंध्र विभाजना आड आशिल्ल्या खासदारांच्या बोवाळांत तेलंगण विधेयक लोकसभेत पास जालें. आतां ते राज्यसभेत वतले. थंय दुरुस्त नासतना भाजपान ते पास जावंक दिल्यारच तेलंगणाचो मार्ग मेकळो. सीमांध्राक खासा पॅकेज मेळटली अशें केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेन सांगलें. आंध्राचो मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी राजिनाम्याची तयारी करता. लोकशायेंतलो काळो दीस म्हणून YSR काँग्रेसीचो मुखेली जगन रेड्डीन आंध्र बंदाचो उलो मारला. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.